नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतना सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। करणी सेनेचेर करात कारवाय कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन भाजाची मागणी। लिंगीक छळणुकेच्या तपासाक आयले वेगळे मॉडर्न पुलीस उपनिरीक्षकान भेस्टावून घेतले स्टेटमेंट दोतोराचो आरोप। वास्कोच्या सप्तकाक फाल्याच्यान सुरवात गर्दी टाळपा खातीर केले उपाय येवजण। पिसुडले केमिकल मेस्तुरात आशिल्ले उदक सोडले व्हाळांत कारवाय करपाची सरपंचाची मागणी। मार्शेच्या देवळान व्हडा उमेदीन मनयलो श्रावणी आयतार भाविकांनी सकाळच्यानूच केल्ली गर्दी। आणि गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम घराघरांनी मुर्ती हाडून केली नागाची पुजा। आता खबरो विस्तारान। करणी सेनेच्या कर्तुपाचेर कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान खर टिका केल्या। तशेंच अशे प्रकार परते घडचे न्ही हाचे खातीर पुलिशेन तत्पर रावपाचें आवाहनूय ताणें केलां। करणी सेनेन केल्लो प्रकार हो समाजात फूट घालपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचें आंतोन वाझ सांगता। हे विशीं पुलिशेन दुबाविता आड कितें कारवाय केली हेवूय ताणें जाणा जावन घेतलें। पुलिस स्टेशनार गेलो जेन्ना पीआय आमचो आहलो पीआय हांव आतां मेळून डिस्कस केलें आनी पीआय हांवें डायरेक्ट सांगलां बाबा हें कितें जालां घडलां तें सारकें हाचेर कडक इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तो एरेस्ट जावपाक जाय। कित्याक असली घडणी ही हेजेनी फुडें आमकां जावपाक नाका। कित्याक आमचो जो सांकवाळे धाकलो विलेज आसा जी आमची शांती आसा जे आमचे हिंदू क्रिस्तांव भाव एकामेकागेर वयता एकामेकागेर जावं गणसां जावं आमचे क्रिसमसाक जावं एकमेकाक वयता आनी जे कोण दुसरे येवन जे आमचे सांकवाडे विलेजीन येवन असली घडणी घडोवप म्हणल्यार हें सारकें न्हू। आनी इतले मुद्दम हे रातचे टायमार येवन हें अशें करप हें सारकें न्हू। हांव जेरूल म्हाका दिसता म्हाका इतली गॅरंटी आसा जो पीआय आसा तो जेरूल तांकां अरेस्ट करून हाडटलो म्हाका दिसता। तांच्यांनी ताका कितें जी तांकां सेक्शनां लावपाक जाय ती सेक्शनां ऑलरेडी ताणें म्हाका दाखयल्लीं आसा आनी ती सेक्शनां ताणें लायले आनी ताका जाता तितले बेगीन तो अरेस्ट करपाक तो ताका अरेस्ट करून हाडटलो। पुलिसान ताका सांगलां थंयसर पुलीस स्ट्रिक्टली पुलीस ताणें आसपाक जाय कित्याक परत आमकां असली जावपाक नाका आनी हें हांव जावपाक दिवपाचो ना। आनी स्ट्रिक्टली हांवें पीआयक सांगलां जर अशें जायत हांव थिंगा वचून न्हिदतलो म्हणून हांव सेक्युरिटी रावन हांव थिंगा रावतलो म्हणून हांवें स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा। आनी जरूर असलें जें फुडलें तर हांव जायत जाल्यार हांव थिंगा रातभर हांव एकटो रावतलो आनी ह्या लोकांक जें हांव कितें दाखोवपाक जाय तें हांव दाखयतलो। लिंगीक छळणूक प्रकरणाक आतां वेगळें मोडन आयलां। छळणुकीचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराच्या कोंतान पुलीस उपनिरीक्षकान खंय स्टेटमेंट दिवपा खातीर आपल्याचेर दबाव घाल्लो। ह्या प्रकारा उपरांत दोतोराच्या बऱ्या मागप्यांनी डीवायएसपीची भेट घेवन ह्या प्रकाराचो तपास करपाची मागणी केली। डीवायएसपीन तांची मागणी मानून घेवन संबंधीत पुलीस उपनिरीक्षकाची चौकशी करपाचें उत्तर दिलां। तशेंच ही केस दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडेन दिवपाचें आश्वासन दिलां। जी पळय एक केस डॉक्टर अवनीचेर फायल जाल्ली आसा ताजो निशेध करपाक आमी आयिल्ली आनी की ही गोश्ट बरोबर न्ही म्हणून आनी जशे तरेन पुलिसांनी ही सुरवातीक जेन्ना पळय डॉक्टराक ताच्या क्लिनिकांतल्यान आपोवन ताजे कडेन एक तरेची पळय बिहेवियर जो PSI जो आशिल्लो ताजोय मुख्य तरेन निशेध करपा खातीर ती खंयचीच लॉ प्रोटेक्टींग ऑथॉरिटी सांगपाक शकना की तुजेर हांव थापट मारतलो किंवा तुजे क्लिनिकाक आमी तुवें लॉक लावन तुजी क्लिनीक बंद करपाक जाय ही उतरां सामकी वायट। सो ताजोय एक निशेध करपाक आयिल्लो आनी सगळे आमचे आख्खी स्टेट IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचे मेंबर मडगांव IMAचे मेंबर सगळे जर्नल फार्मा असोसिएशन मागीर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्स मेंबर्स ऑफ द सिवीक सोसायटी सगळे आयिल्ले आसात हांगा आनी आमी दोतोराच्या फाटल्यान सामकी ताट मानेन उबी आसात।
डिवायस बीन आमगे सगळे बरे भशेन आयकून घेतलें. ताणें आमकां होय समजायलो की आमची मेन प्रॉब्लेम आशिल्लें की डॉक्टरां जे पळय वागणूक मेळ्ळ्या पुलीस स्टेशनान ती बरी मेळना आनी ताचे डिवायस बीन आपूण इन्क्वायरी करता म्हणटा आनी ही हॅज ऑल्सो एग्रीड फॉर दॅट. आमचें तें एक मेन म्हणणें आशिल्लें. आनी सेकंडली ही इज गोइंग टू गो एज पर द लॉ. That we all agreed. We are not objecting to the making inquiry. We are mainly objecting the way he was called to the police station and the way he was treated, harassed, and threatened, and told to give in writing that close the clinic. So that was also our main point today coming together. For the device was very nice, and he has agreed to give police protection under police protection to open the clinic today. डॉक्टर बिल्लास आहा आनी आमी सगळी भिल्यात की ताच्या कोणी फातर मारत तूं बंद कर म्हणून सांगिल्लें कित्याक पडलें काय म्हणून. सो इफ पुलीस ओपन दॅट थिंग इट बिकम्स ऑफिशियल. दोतोराचेर एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो त्या प्रमाणे ते येयल्ले त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलां की इन्व्हेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज आहा आनीक तेंचें एक एलिगेशन आसलें की तेंचे कडेन तेंचे ऑपोजीट सायडीचे कोणें पयशे मागले म्हणून. आमी सांगलें तांकां आमची इन्व्हेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज आसा आनी कोण पयशे पळय मागला पळय म्हणटा तेही तुमी कंप्लेन दिया आमी त्याही सायडीक इन्क्वायरी करतले आनी गरज पडल्यार आमी कायदेशीर एक्शन घेतले. आमी केस रजिस्टर केला एज पर कंप्लेन कितें आसा त्या प्रमाणे आमी केस रजिस्टर केली. करून आमी तेंचो दोतोरांचो डिमांड आसा आमची सिनियर ऑफिसरान उलोवन हांव अंदू वर्साचो वास्को सप्तक 22 ऑगस्टा सावन सुरवात जातलो. देखून सगळ्यांनी व्हडा उमेदीन सप्तकाक येवचें अशें आवाहन वास्को दामोदर भजनी सप्तक समितीच्या वांगड्यांनी केलां. सप्तकाच्या फाटभुंयेर दर वर्सा देवळांत श्रीफळ दवरतना खूब गर्दी जाता. ते भायर पार्किंगेची आनी कोयराची लेगीत समस्या उप्रासता. देखून अशी परिस्थिती निर्माण जावची न्हय म्हणून सगळी उपाय येवजण केल्या अशी माहिती उत्सव समितीच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार दिली. ह्या वर्साचो श्री दामोदर सप्ताह 22 तारखेक सुरू जातलो 22 ते 23. सो ताची सगळी सविस्तर म्हायती आमचे पदाधिकारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तुमकां दितले. पण मेन उद्देश म्हळ्यार कितें आमी नॉर्मली अपील करता कारण वास्कोच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा सप्ताह केन्ना म्हणटलो. त्या भायर आतां कितें जालां ह्या दिसांनी इन द लास्ट फ्यू इयर्स सप्ताह इज बिकम सो फेमस that people all over Goa wants to come for the Saptah. So many times communication जायना तेन्ना एकदा प्रेसाक तुमकां सांगलें की तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक कळटलें त्या पडेन ज्या कोणाची इच्छा आहा ताणें येवचें भोवसंख्येन येवचें आनी सप्ताक उपस्थिती लावची. ह्या वर्सा आमकां बाकीचो कांय इश्यू ना. गेली 3-4 वर्सां आमी कोविडा खातीर खूब रिस्ट्रिक्शन आशिल्ली ताका लागून खुबशे इश्यूज वेर देर. नाव दीस टायम देर इज नो इश्यू. सप्ताह विल बी लायक द नॉर्मल सप्ताह दॅट वी वर डुईंग अर्लियर. फक्त एकूच रिक्वेस्ट आहा कितें स्थापनेच्या वेळार ते परत आमी सिस्टम घाल्ली तशें 1-2 तास कोणें थंय चड गर्दी करची न्हय कित्याक मागीर सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. त्या वेळार ते पळय स्थापना जाता न्हय 12 वरांचेर तेन्ना ती सगळी रश जाल्ल्यान भितर लोकांक सारकें उबें रावंक मेळना. तेन्ना जनतेन तें समजून घेवन तें एकदां सुरू जालें की 1-2 तासान मागीर एंट्री करपाक तेन्ना सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. तें आमी रिक्वेस्ट केल्लो आतां कितें जाता वर्सान वर्स वाडता. आतां कितें करचें पडटा हाजे फुडें की ताजेर कितें तरी एक रूल काडचो पडटलो आनी तो स्ट्रिक्टली ओबे करचो पडटलो. अजून पर्यंत तशें कांय करूं ना. हाजे वेळार आमी केल्लें केन्ना कोविडाच्या वेळार तें रिस्ट्रिक्शन घाल्लें. आतां कितें जाता पुलीस म्हणटा तें पयलीं नासतालें आतां आयल्या बरें खाली काय पयलीं येतालें वाडून रावताले. आतां ते कितें करता सगळे भितर गर्दी करता. पहिल्या वर्सा 20-25 पुलीस वांगडाच देवळान भितून दर्शनाक नॉट ओनली पुलीस म्हणना पण बाकीचे डिपार्टमेंट सगळ्यांनी आतां हांव नांव घेना कोणाचें सगळ्यांनी करूंक जाय. आतां कोणी समजा मिनिस्टर आयलो मिनिस्टराक ओके आतां घेतलो ना म्हणून जायना न्ही तो मिनिस्टर कोणूय जावं तो हिंदू जावं मुस्लीम जावं कोणूय जावं घेता. पूण ताणें ते जबाबदारी घेवपाक जाय की आपले बरोबर 20 लोकांक घेवन येवंक जायना भितर. तातूंत आनी प्रॉब्लेम जाता न्ही. वी आर नॉट ऑब्जेक्टींग पूण कितें जाता ते बाकीचे आहा ते नॉट दे मे बी पार्टी सपोर्टर ऑर आनी कितें आसतलें पूण तांकां भितर हाडून कितें उपयोग आहा. तांकां प्रायोरिटी दिवपाक जाल्यार मागीर एकदां जालें की तांकां भितर घेवया मरे कोण ना म्हणटा अशें जावन मागीर ती कन्फ्युजन जाता. सो एवरी रिक्वेस्ट इज ओनली अवॉयड सच थिंग. जे कोणाक तळी वार्षिक आहा पळय ताणें घेवन येवची 1-2 जाण तांचे बरोबर चलता पूण 10-20 लोकांक घेवन येवप म्हणटा तें बरोबर न्ही.
पर्याय मतदारसंघातले उद्देगीक वसणुकेंतले फोणे इनवॉकर लिमिटेड ह्या कोयर प्रक्रिया कंपनीतले रसायनान भरिशिल्ले उदक व्हाळांत सोडत आशिल्ल्यान उदका संपत्ती तशेंच प्राणी सुकणी यांचेर जिणेचेर गंभीर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. हे कंपनीतले दूषित उदक व्हाळांत सोडत आशिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयले उपरांत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. हे घडणुकेची रोखडीच दखल घेवन सरपंच देवानंद परब हांणी पळोवणी केली आनी कंपनीचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. वेर्णा म्हाळशेच्या देवळांत पयलो श्रावणी आयतार व्हडा उमेदीन मनयलो. दनपारच्या वेळार महाप्रसाद जाले उपरांत सांजेच्या वेळार वेर्णा म्हालांत देवीची पालखी भोंवडायतात. देवीचा आशिर्वाद घेवपाक पयशिल्ल्यान देवीचे भक्त हाजीर आशिल्ले. हांव मदन भट म्हाळसा संस्थानाचो पुजारी करचो. म्हाका खूब आनंद जाता की आयच्या दिवसाक आयतार आसा आनी श्रावणांतलो जो पळय आसा तो आयतार प्रथम आयतार जावन आसा. पवित्र हो श्रावण मास सुरू जाल्ले मात्रान लोक जे पळय आसा म्हाळशेचें दर्शन घेवपा खातीर ताजे कुळावी महाजन इतर भक्तजन जे पळय आसा हे जगाक मेळपा खातीर ह्या श्रावण मासांतल्या आयताराक न चुकता मुद्दाम येता देवीचे दर्शन घेवन तिचो आशिर्वाद घेवपा खातीर. विशेषत्वे करून सांगपाचो उद्देश जर जालो आसत न्ही, देवस्थानाचे हे श्रावण मासांतले आयच्या दिवसाक आमगेलें महाअनुष्ठान आशिल्लें ताजे आयच्या दिवसाक समाप्ती जाल्ली आसा. ताजे लागूनय खूब लोक जे पळय आसा हे स्थानाचेर पाविल्ले आसा. हांगा गोंयांत त्याच प्रमाणे कर्नाटका महाराष्ट्रा आनी जे पळय आसा ज्यांची कुलदैवत म्हाळसा आसा तेही लोक हांगा येवन देवाचें दर्शन घेता आनी आशिर्वाद घेता. हांव हे श्रावण मासांतल्या आयतारच्या दिसाक म्हाळशे कडेन मागता की सगळ्यांक तुमकां बरें करचें आनी तुमच्या कुटुंबाचो सगळ्यांचो उद्धार करचो. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हळ्यार नागपंचम. सोमारा गोंयच्या चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मुर्ती हाडले उपरांत पुजन जालें. नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनीक खोशी आशिल्ली. पळयात नागपंचमीची कांय खिणचित्रां.
गोंय काँग्रेसीचे फुडारी आणि आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचेर परमनंट इन्व्हायटी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणुगोपाल आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटी सयत हेर समित्यांची घोषणा केली. काँग्रेस फुडारी आणि आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांची अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचेर परमनंट इन्व्हायटी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणुगोपाल हांणी काँग्रेस वर्किंग कमिटी सयत केंद्रीय सरचिटणीस, परमनंट इन्व्हायटी, इन्चार्ज, स्पेशल इन्व्हायटी आणि एक्स ऑफिशियोंच्या नावांची वळेरी आयतारा जारी केली. काँग्रेस वर्किंग कमिटीत मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, राहुल गांधी हे आणि हेर वरिष्ठ फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. ही नेमणूक म्हळ्यार आपणे केल्ल्या पक्षाच्या प्रामाणीक कार्याची दखल अशें गिरीश चोडणकर गोमंतक टीव्ही कडेन उलयले. सर, तुमची न्ही काँग्रेस वर्किंग कमिटी भितर परमनंट इन्व्हायटी म्हणून आयज तुमची नेमणूक जाल्या. सो कशें पळयता ही नेमणूक? म्हणजे परत एकदा तुमी एका वरिष्ठ पदाचेर दिल्ली भितर पक्षाचें आतां काम पळयतले किंवा जबाबदारी तुमकां दिल्या, कशी कितें ही नेमणूक पळयता तुमी? म्हाका दिसता ती एक सामान्य कार्यकर्तो, जो बूथ लेवलाचो कार्यकर्तो प्रामाणिकपणे काम करता, हे पार्टी रिकॉग्नायज करता. सो एक्चुअली इट इज रिकॉग्नायज केला ग्रासरूट लेवल वर्कराक, आणि त्या खातीर हांव आमची दिल्लीची सगळी लिडरशीप जी आसा तांकां धन्यवाद दिता. तशेंच आमच्या पार्टीचो कॅडर आनी आमचे वेलविशर जे वेगळे वेगळे पदांचेर काम करता आसतना जेणी सहकार्य केले, सपोर्ट केला, एक्चुअली हो मान एक्चुअली तांकां सगळ्यांक एक्चुअली त्या कामा वयल्यान हे पद म्हाका दिसता म्हाका मेळपाक इजी जालें. आनी त्या खातीर खुबशे लोकांचो तितून कंट्रिब्युशन जालें. रायट फ्रॉम हांव बूथ प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें, मागीर ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून युथाचो काम केलें, मागीर स्टेटीचो युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें, मागीर गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून काम केलें, AIC सेक्रेटरी म्हणून काम केलें. सो हे काम करता आसतना असंख्य काँग्रेसमॅन आनी आमचे कॅडर, आमचे वेगळे वेगळे ऑफिस बेरर, हेणी जे कॉन्ट्रिब्यूट केलें म्हाजे बरोबर, सो त्या कामाची नोंद म्हाज्या कामान रिकॉग्निशन जाली आणि त्यातूंतल्यान ही नेमणूक पळयता. त्या खातीर हांव कॅडराकूय सगळ्यांक धन्यवाद दिता आणि आमच्या पार्टी लिडरशिपीकूय धन्यवाद दिता. आता न्ही परमनंट इन्व्हायटी म्हणजे तुमचे काम दिल्लीत आसतले काय आणि खंयची जबाबदारी बी तुमकां दितले, अशें कितें स्वरूप आसता ती कामाचें बी? ना, ही म्हणजे ही हायेस्ट डिसिजन मेकिंग बॉडी, म्हणजे पार्टीची आमची ज्यो सगळ्यो डिसिजन घेवपाची आसा तेजी एक सगळ्यांक उंच लेवलाची ही बॉडी आसता. आनीक हितून पार्टीक जाय जाल्यार पार्टीक असले आनीक जबाबदारी दिवन वेगवेगळे कामाक धाडपाक शकता. ओके, राज्याची बी जबाबदारी दिवपाक शकता खंयच्याय? कसलेंय काम, कितेंय काम दिवपाक शकता न्ही. ओके, गरज आसतना बेसिकली ऑर्गनायझेशन बीन तुमी घटमूट करप बीन अशें आसता हितून कितें? डिसिजन मेकिंग कसलेंय काम आसता. ओके, शकता. सो मोस्टली तुमचो आतां वावर दिल्ली आसतलो. कसोय हें जावपाक शकता, ते पार्टीची लिडरशीप डिसायड करतली. ओके, सो म्हाजी यूज खंय करप आसता आनी कसो करप आसता तो. चोडणकर हांणी दिल्ली पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां मदीं बरें नेटवर्किंग तयार केलां. गिरीश चोडणकर हांची पक्षाच्या केंद्रीय समितीत परमनंट इन्व्हायटी म्हूण म्हत्वाची नेमणूक जाल्ल्यान दिल्लीत चोडणकर हांचें वजन आनीक वाडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कळंगूट ग्रामसभेन ODP रद्द करपाचो निर्णय घेतला. कळंगूटच्या ODPत खुबश्यो चुको आसात. ह्या चुकां आड कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केली. फाटले 7 दिसां सावन हो ODP लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्तो दवरिल्लो. ह्या ODPचेर थळाव्या लोकांनी हरकती घेतल्यात. तशेंच गरज पडल्यार न्यायालयान याचिका दाखल करून हो ODP सरकाराक रद्द करपाक लावचो अशी मागणी ह्या वेळार कळंगूटकारांनी केली. This is the 240 pages report what the government has placed tabled in the assembly. We have got that copy also. See, we are doing this in the interest of the village, and this doesn't come free of cost. This is the money which is gone through a CCF. This doesn't come free of cost. This was the report which was tabled in the assembly by the TCB. This is the 240. I don't want to go detail in that, what is written, what is not written. There are a lot of things are there in this. See, we are doing as the responsible villagers of this place.
We wanted to save our village environment. We are doing this for that sake. But as I'm saying the same thing, it's not only the panchayat. Is that every individual present over here or sitting at home are equally responsible for the destruction of their own village. They are equally responsible. And you have elected your representative from each ward. It is your responsibility if you find something going wrong somewhere, somebody is destroying the environment. It is your responsibility to catch hold of your ward members. Then come to the panchayat. If you all keep quiet, things are not going to move on. See, we are not here to criticize anyone, nor the people should criticize anyone. But jointly and together we should work for the betterment of our Kalangat village. I can't say that we have to blame this panchayat, that person, this person. So now whatever is left, can we all together come up with one voice and say that we don't want ODP. That is what I can say to that. Because blame game can be done so many things. There are a lot of blame games to be done. In the earlier panchayat, I have a lot of things which are there. But I will be fighting with the earlier panchayat only. But I said that this time, let the public take the decision, not the panchayat. Right? So this is just for information that we have done it. Right? The planning which was done by our own locals, making this 25 meters from Sholim to Sigeri, or 25 meters, it was down to 15 meters. We could understand what are these planners for, what are our villagers were, the tall villagers leaders were. 25 मीटर आलो तो 15 मीटर गेलो, पण बागा रोड आलो 15 मीटर तो 10 मीटर गेलो. आपापले ते कंस्ट्रक्शनचे फायदा. So this is what has happened. Now they have put back again the same 25 meters road, the same 15 meters road. But at some point, the construction has already come within that 15 meters road or that 10 meters road. That's what I'm trying to tell you. Now let's stop blaming each and every one of us together. As a community, we will fight for this. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.